आमी कार्यकर्त्याचें जाळें चालू केलां, उमेदवार पळोवपाक चालू केलें. आमचें फॉर्मुला हो, गोंया आमकां वाचोवपाक जाय. पूण तुमी सिटां झगडटाले? आं हय, कितली? आमचें प्लॅनिंग आहा एटलिस्ट 20 वयर तरी आमी वयतले. कॅन्डिडेट आसा तुमकां? कॅन्डिडेट आमी जस्ट हे केलें, पण अजून थोडे कॅन्डिडेट डिसिजन घेयनात, कित्याक पार्टी खूब आहा. अलायन्स करतले तुमी? एलायन्स अशें ना, एलायन्स हे आतां भाषा सुरक्षा मंच आहा पळय, ते तेंच्या वांगडा आमी आसतले, की आमी तेंचो आमकां सपोर्ट, आमी तांकां सपोर्ट, मे बी राज्य भाशा. आनी जे NGO हे कॅजिनो बिजो हेंच्या विरोधान आहा तेंच्या वांगडा आमी आसतले. तुमी कितले 20 देखून म्हटल्या खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी पळयता काम करता? आतां आमी चांचपणी केल्या ती अशा फोंडा, मडकय, मागीर सांखळी, थिवी, पेडणे, बिचोली, कुमारजुवा. आमचें लक्ष आहा म्हापशेंचेर. मागीर काणकोण बेल्ट तो केपें, काणकोण, सावडे, कुडचडे, सांगे, ह्या बेल्टाक आमी एक दिल्लें. मॅक्सिमम तुमी 20 झगडटालेच हे फावट? डिपेंड्स, म्हणजे आमीचे 20 आनी 25 सुद्दां आसा, पूण कॅन्डिडेट त्या भाशेन कॅन्डिडेट मेळूंक जाय. आमचे विचार कितले ठाम आसा तुमी? बाबा आमी झगडटलेच, 5 जावं 4 जावं 5? आमी झगडटलेच, जितके मेळटा तितल्यांक घेवन. पूण अलायन्स वेल्यान ते महागठबंधन? ना महागठबंधन काय अर्थ ना न्ही. महागठबंधन कितें गोंयान कोणा वांगडा करतले महागठबंधन? तुमी झगडटले? तुमी कंटेस्ट करतले? हांव म्हणजे अशें लोकांचें हें आसा की हांव बिचोलेसून हें करता. कारण कितें जालें, 3 टर्म हांव बिचोले ना. बिचोले जें कितें करून थेयल्लें तें लोकांक फुडें व्हरूंक जालें ना, त्या बिचोले फाटीं पडले. त्यामुळे लोकांची इच्छा की परत एकदां परत रावचो आनी जें कितें उरलां तें करून दिवचें. सो तुमी रावतले? हय.